Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. आणि सदोदित आमी तत्व आणि व्यवहार याचे जर कोणा कडल्यान आमी जर शिकले आसत जाल्यार ते मनोहर पर्रीकरा कडल्यान. आणि ताका लागून म्हाका दिसता की बाबूश मनशाराच्या संदर्भात जो विषय सगळे कडेन चल्ला, बाबूश मनशाराता तुम्ही याद करून पळयात 2002 जेन्ना आमचे सेकंड टाइम सरकार जालें त्या वेळाचेर पयल्या वेळाचेर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर दुसऱ्या वेळार मुख्यमंत्री जाल्ले आणि बाबूश मनशारात तांच्या बरोबर त्या मंत्रिमंडळात मंत्री आशिल्ले. त्याच्या नंतर आमी 2017 ज्या वेळाचेर आमचे सरकार बहुमताचे नासले अशा वेळाचेर ज्या वेळार आमी आमचे सरकार असले, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर असले आणि त्या वेळाचेर बाबूश मनशारात हे पीडीएचे चेअरमॅन झाले. पण एखाद्यान जर ठरयल्लें आसत की म्हाका निवडणूकच लढोवंक जाय जाल्यार ताका आमी कांय करपाक शकना. आनी ताका लागून हे सगळे करतकच सुद्दां तेंच्यांनी जो निर्णय घेतिल्लो आसा तो म्हाका दिसता अत्यंत दुर्दैवी आसा. असो निर्णय घेवप हो चुकीचो आसा. आनी 2012च्या निवडणुकी भितर त्या वेळाचेर हांव पार्टीचो स्टेट सेक्रेटरी आशिल्लो. पण ज्या वेळार म्हाका तिकीट दिली ना हांवें पार्टी सोडूना, हांव पार्टी बरोबरूच रावलो. आणि त्या वेळार म्हाका दिसता की भारतीय जनता पार्टी ही खूप व्हडली पार्टी आसा. काँग्रेसीचेर उमेदवारांक देवा मुखार व्हरून वदोवपाची पाळी. काँग्रेसीचो खंय उमेदवारांचेर विश्वास उरूंक ना. एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं करना चाहिए, दुर्दैवी निर्णय है उनका, क्योंकि उनको फेथ नहीं है उनके कैंडिडेट पे. उनको लगता है कि अगर ये चुन के आ गए तो एक भी उनके साथ नहीं रहेगा. उनका एक्सपीरियंस है 2017 में जब वो सत्ता आए तो अभी 2 ही बचे हैं. तो उनका लगता है कि जब किसी को कॉन्फिडेंस होता है कि मेरी सरकार पूरी बहुमत से आएगी तो इसे वो दुर्दैवी जो कृत्य उन्होंने किया है वो नहीं करेंगे. उनको पूरी मालूम है कि 2022 में उनकी खुद की मेजोरिटी नहीं मिलेगी. जो पॉलिटिकल पार्टी अपने जो उम्मीदवार डिक्लेयर करती है उनको अगर फेथ नहीं तो गोवा के लोगों ने क्यों फेथ रखने का, ये मेरा प्रश्न है. पर्रीकर पार्सेकारान बीजेपी सोडली. बोवाळात दुखावल्लो साळगावचो आदलो आमदार मंत्री दिलीप पर्वळेकराच्या पदरात उपाध्यक्षपद. सगळ्या लोकांक गोमंतक्यांक सांगूंक सोदता की दिलीप पर्वळेकरा कडेन गेल्या 30 वर्साच्या कालावधीन जे कार्य केलां, आज म्हाका पक्षाची गरज आहा आनी पक्षाक म्हाजी गरज आसा. त्या खातीर आमी ह्या निर्णयार पावले. पक्षान तेन्ना सांगलें आमचे नेते जे आसा वरिश्ठ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कुडणेश्वराक प्रचाराचो नाल्ल दवरलो. थंयचो नवीन फाळकार बीजेपीन. आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या मुख्य प्रवाहात आम्ही सगळेजण सामील जाऊया. तुम्ही सगळेजण ताच्या उतराचेर हांगासर आयल्या, म्हाका खूप खूप बरें दिसता. पण फक्त नवीन फाळकार आणि 5 जणच भारतीय जनता पार्टीत येवंक ना, तुम्ही सगळेजण भारतीय जनता पार्टीत आयल्या आणि ते आमकां हांगासल्यान पणजे पर्यंत कळपाक जाय. त्या खातीर म्हाका दिसता आमचो सगळ्यांचो प्रवेश जाला हो सांगपाक सगळ्यांनी एकदा हात वयर करचे आणि घोषणा दिवची की आम्ही सगळेजण भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केले हे सिद्ध जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.